नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय खूब आसात आनी इंट्रस्टींग आसात आनी आमचे चारय एडिटरूय आमचे बरोबर आसात. प्रुडंटाचे एडिटर सुयशबाब गावणेकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो, गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर आनी आमचे कन्सल्टींग एडिटर किशोर नायक गांवकर. ऑल फोर ऑफ यू वेलकम. आनी आमचो पयलो विशय आज खूब इंट्रस्टींग आहा, तो म्हळ्यार इंडियेचो. इंडियेचो म्हळ्यार आमच्या देशाचो न्ही, INDIAचो. ताचो भितर देशाचोय विशय घडये आसत, तो आसा काय ना ते तुमी सांगतलेच. सो ही जी इंडिया म्हणजे अलायन्स जाता तातूंतल्यान कोण केन्ना भितर सरता कोण केन्ना भायर सरता हें कळत ना. सो सुयश तुजे कडच्यान सुरवात करता. आज जेन्ना आमी हे रावंड टेबल शूट करतात तेन्ना आम आदमी पार्टी ह्या इंडियेक आसा काय इंडियेक ना हाजेर एक व्हडलो संभ्रम तयार जाला. सो ह्यो ज्यो इंडियेची बाउंड्रीज आसात ह्यो कितली दीस टिकतल्यो? आम आदमी पार्टीचो आतां इंडियेचो मेजर जो घटक आसा तो काँग्रेस एक म्हणजे. सो तो आतां काँग्रेसीक जवळ जवळ 70 वर्सां जाली हो पक्ष आसा. सो ऑलमोस्ट प्रत्येक स्टेटीक ह्या पक्षाचे कॅडर आसा. सो कॅडर आशिल्लो पक्ष पयलीं सद्या अशे प्रकारची महाआघाडी करपाक शकता काय कितें यशस्वी? कित्याक मोमेंट दे गो फॉर आघाडी तांचे कॅडराचें कितें जातलें? मागीर ते MLA आसूं किंवा MP आसूं, आघाडीक गेले की तांचे बळी वता. सो अलायन्स अशा कॅडर आशिल्ल्या पक्षाक अलायन्स परवडटा काय ना हो प्रश्न आसता. आतां फॉर एग्जाम्पल तांणी आपा बरोबर आज जे बॉम्बे जालां, बॉम्बे तांणी बॅनर लॉन्च केला, ताजेर फुडें राहुल गांधी आसा आनी फाटल्यान सगळे लिडर आसा मायनस आप केजरीवाल. सो त्या इशू वेल्यान आनी प्रोजेक्शनूय राहुल गांधीचें लिडर म्हूण तांणी केलां. पूण ताजो इशू असो जाला की बाकीच्या पक्षांक विचारांत घेनासतना तुमी तो पोस्टर केलो फाल्यांचे मिटिंगेचो. थंय कशें आसा, आतां पंजाब आनी दिल्ली जर पळयलें काँग्रेसीचे कॅडर ऑलरेडी ह्या राज्यांनी आसा. सो अशे कॅडर आशिल्ल्या राज्यांनी थंय सत्तेरूय आशिल्लो पक्ष काँग्रेस, थंय तो आपा बरोबर कित्याक म्हूण टायप करतलो हो एक प्रश्न येता. ताका लागून थंय आपाक अथवा केजरीवालाक कडेन दवरपाचें तें क्लियर कारण. दुसरें, महाआघाडी हो जो प्रयोग आसा हो म्हजे इतिहासांत तरी पत्रकारितेच्या इतिहासान आनी ताजे फाटल्यान हांवें केन्नाच यशस्वी असो सरकाराक यशस्वी जाल्लो पळोवना. इतल्याच खातीर कारण महाआघाडीक फुडारी आसना आनी महाआघाडीक अजेंडा आसना. आनी आयचो जो वोटर आसा अथवा आयचें जें जनरेशन आसा तें बेजिकली डिसायसीव वोट करपी. तांकां एक लिडर जाय, तांकां एक अजेंडा जाय. मागीर तो रायटिस्ट आसूं लेफ्टिस्ट आसूं कसलोय आसूं, तूं तुजो अजेंडा सांग, क्लॅरिटी जाय, तूं तुजी क्लॅरिटी सांग, तूं तुजें धोरण सांग, तूं तुजो अजेंडा सांग, तूं तुजो फुडारी एक कोण तो सांग. कारण महाआघाडी जेन्ना अस्तित्वांत येता मागीर तांकां ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणून करचो पडटा, एक कॉमन कोऑर्डिनेशन कमिटी म्हणून करची पडटा आनी ती केन्नाच तो कॉमन चाली लावपाक पावना. कारण प्रत्येकान आपापले कोर इश्यूज तातूंत सोडिल्ले आसता. सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी जावन पडटा. हय किशोर बाब, महाआघाडी काय महाबिगाडी? प्रमोद, म्हाका दिसता सुयशान सांगलां तशें की ह्या इंडिया म्हणून जी तेंच्यांनी आघाडी केल्या ताचो मेन पक्ष आसा काँग्रेस. आनी काँग्रेस हो असो पक्ष जाचें अस्तित्व सगळ्या राज्यांनी आसा, म्हणजे ऑल ओवर इंडिया. दुसरी गजाल इम्पॉर्टंट की इतल्या सगळ्या पक्षांक घेवन काँग्रेस ही महाआघाडी चलोवंक शकता काय? पयलीं तांकां तो विश्वास वोटरां मदीं तयार करून दिवचो पडटलो. कारण NDAचो प्रचारूच असो आसतलो की ही महाआघाडी महाबिगाडी ही तुमकां स्थिर सरकार दिवं शकता काय कितें. हें आमी ज्या पद्दतीन गेली 10 वर्सां देशाक मुखार हाडला ती स्पीड हे इंडिया तुजी फुडें व्हरपाक शकता काय कितें. कारण हे प्रश्न जे आसात हे मुद्दे प्रमोद लोकसभेच्या इलेक्शनाक चलतात. लोकांक तूं सिलिंडर भाजी टमाटां ही तूं वचून लोकसभेच्या इलेक्शनाक सांगशीत जाल्यार ती व्हडली चलची ना. पूण देश एज अ ब्रॉड हेतून देशाचो फुडार हे सगळ्यो गजाली तुज्यो लोकसभा इलेक्शनाक चलतात. आतां प्रश्न असो आसा प्रमोद की एके वटेन NDA कितें करता प्रोजेक्ट की मोदी अगेन्स्ट ऑल दीस पार्टीज. म्हणजे मोदीक तेंच्यांनी आतां मोदी बरोबर NDAन बाकीचेय पक्ष आसात पूण दाखयताना ते मोदीच दाखयतात, बाकीच्या पक्षांचो तसो अस्तित्व दाखयनात. पूण हांगा आतां अशें जालां की एकट्याक सुद्दां जर तूं पोस्टरान चुकयशीत जाल्यार ती महाआघाडी ढासळटली. म्हणजे आयज पोस्टर रिलीज जालो तेतून केजरीवाल ना, फाल्यां आनीक कोण तरी पोस्टर रिलीज करता तर आनी एक लिडर गळटलो. अशें करता करता फक्त राहुल गांधी, फाटल्यान सोनिया आनी ह्या सायडीन खरगे तिगूच जाण उरतात काय कितें अशी परिस्थिती आहा. कारण प्रत्येकाची स्टेटीचे वेगळे राजकारणां. पूण एक गजाल आमकां मान्य करची पडटली की काँग्रेस एका तेंपार आसलो व्हडलो पक्ष
आयज त्या पक्षाची परिस्थिती तुम्ही जेन्ना म्हळ्या की काँग्रेसीचें आज देशभर अस्तित्व आहा म्हणून ते म्हाका दिसता अस्तित्वच उरलां. हय कारण संख्याबळ जर पळयत जाल्यार संख्याबळ फायनली खंयच्यान येतलें हो म्हाका दिसता सगळ्या मुखार प्रश्न आहा. एरिथमॅटीक पयलीं समजून घेवचें पडटलें, काँग्रेसीक मान्य करचें पडटलें की एके तेंपार आमी देशभर आसले, आयज आमी 51चेर पावल्या. सो आमकां हेर पक्षांची गरज आसा, तांकां आमकां सांबाळपाक जाय अशें स्टँड जर काँग्रेस घेयत आनी बाकीच्या पक्षांक जर त्या राज्यान जर तांकां जर हें दीत मान दीत जाल्यारूच ही आघाडी टिकपाक शकता. हय जयल बाब, एक गजाल, अलायन्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स एज वेल एज कॉम्प्रोमायझीस. Pramod, when this alliance was announced, it was some kind of an unprecedented kind of a decision where all opposition is coming together with one common cause. It was a very difficult equation, first of all, to come together because parties with different agendas, different ideologies were coming together. आणि अशे एक दुबाव पडटलो की how this kind of a group can form, overriding all ideologies and fighting one common cause under one banner. आता आपाची तुवें तशें म्हणलें ते भशेन just some time ago AAP announced Kejriwal as the prime ministerial candidate. Spokesperson said that he should be the prime ministerial candidate. तेजे म्हणटान आनी एकय तेंचो मेंबरान सिनियर पर्सन member from the party also backed that. Sisodia also backed that, saying that Kejriwal should be the prime ministerial candidate. अशें हे टायमार जावप म्हणल्यार this is again going to shake the boat. Because if you are coming together, you should be coming unconditionally to fight one common cause. If you are going to say that amcho manis prime ministerial candidate, हे बुट्टले. So probably because of that, Kejriwal is been kept out of that poster because there is no clarity where AAP stands, whether they are just pitching in because they want the prime ministerial face. So, idun bidar, now if you are going to go with these kind of equations and still uphold your own agendas and still uphold your own interests, then this India is going to collapse sooner or later. पांडुरंग बाब, हो जो इम्पॉर्टंट मुद्दो आहा, कॉन्ट्रडिक्शन्स आनी कॉम्प्रोमायझीस. सुयेशानी सांगलें कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाची दशा एकदां सरकार स्थापन जातकीर कितें जाता, अनकॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम जाता मागीर. सो ही जी परिस्थिती जाता तुगेली ती जर आज प्लॅन कितें ह्या अलायन्साचो. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार आतांच जेन्ना तुगे गळटी लागल्या ती फुडली मे म्हयने मेरेन कितली गळटी उरतली. नाही, पयलीं आमी ह्या इंडिया जो कॉन्सेप्ट आसा ताच्या कडेन आमी पळोवया ती काँग्रेस म्हणून आमी पळयत ना कोण. हय, मागीर तेच स्वता पळयना आमी कित्याक पळोवया. सो आतां गरज कसली आसा, आतां गरज आसा की BJP कसो म्हणजे जो NDA आमी म्हणटा ताका कसो डिफीट करप हो एक मोठो आसा. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की हे जो नितीश कुमार आसत किंवा स्टॅलिन आसत, अशें उद्धव ठाकरे आसत, शरद पवार आसत, हे सगळ्यांक लागीं हाडपाचो तांचे प्रयत्न चल्ल्या. आतां ह्या बोवाळान हो प्रोसेस हो एके रातीन जावपाचो ना. कारण हे लोक अशे आसा जे सद्या हेतून आसात इंडियन जे आसात ते की त्यांच्यानी BJP वांगडा चूल पेटोवन मोकळे जाल्ले पयलीं. सो हे सगळे त्यांच्या कडल्यान आयल्यार लोक. अजून तर म्हाका दिसता नवीन पटनायक त्यांचे भितर नाय बी अजून. त्याच्या कडेन 21 जागा, ओडिशान 21 जागा आसा. जगत रेड्डी ना. हय, सो जगन रेड्डी ना. सो म्हाका दिसता की आमी रावचे पडटले. हो एक प्रोसेस हो. आनी म्हाका दिसता की हेच्या फुडली जी इलेक्शनां 2-3 येवपाची आसा राजस्थान तेलंगणाची बी. प्रोसेसा भितर ऍड जातले काय गळटी लागतली. म्हाका दिसता की ते ऍड जावपाक जाय. जर तुमकां दिसता खऱ्यांनीच की आतां ही 10 वर्सां पुरो आतां चेंज जावपाक जाय जाल्यार ह्या लोकांनी ते समजून घेवपाक जाय. काँग्रेस म्हणून अशें हांव म्हणना की काँग्रेस म्हणून आमी पळोवपाक जाय म्हणून. आनी काँग्रेसचो प्रश्न जायत केन्ना केन्ना आमी परतो काडटा की काँग्रेस काबार म्हणून. काँग्रेसचो हिस्ट्री जर काडून पळयली तुकाय खबर आहा की 1967 स्प्लीट जाल्ली, 77 स्प्लीट जाली. अनेक वेळा काँग्रेस सोंपता म्हणून म्हाका आजून याद आसा दिग्विजय सिंगाची आमकां मांडवी हॉटेलांत मेळ्ळो एक फावट जेवपाक. आनी हांवें ताका म्हटलें 2017च्या इलेक्शनाक दिसता ते की आपको नहीं लगता की ये खत्म हो गया म्हणून. कभी मत भूलिए हम बोलतो की काँग्रेस खत्म होती है और फिनिक्स की तरह ऊपर आती है म्हणून. सो हे काँग्रेस म्हणून आतां पळयात नाका. आतां परिस्थिती अशी आसा, किशोरान सांगलें की 40-50 लोक हेंच्या कडेन आसा काँग्रेसी कडेन. आमी काँग्रेस म्हणून आतां पळयना जाल्यार कितके पावरफूल लोक हे हितून येयल्यात आत्तां. शरद पवार आसत, ममता बॅनर्जी आसत. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश ह्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचेरय ह्या आघाडीचे भवितव्य आसा. म्हणून म्हाका दिसता कालचे डिसिजन सुद्दां जे आसा सिलिंडर सवाय करपाचे हो सुद्दां म्हाका दिसता कर्नाटका उपरांत जो तांकां धक्को बसलो BJPक जाल्यार 200 रुपयान म्हणून कोण कमी करे आशिल्लो 200 रुपया. सो हो जो डिसिजन आसा न्हू हो इलेक्शनाचो अजेंडा आसा. आनी कितके कोणूय सांगो BJP सुद्दां हे जे विरोधी पक्षाचे कडेन येता, राहुल गांधीक सद्या जो रिस्पॉन्स देशान मेळटा
ताका भिल्या आमकां ती कितें आमी आमच्या राज्यांत दिसता की आमकां BJPच सामकी पावरफूल काय म्हणून, पूण अशी राज्यां आसा, अशे लोक आसा, अशा म्हणजे कर्नाटकान तर भायरच मारली हांकां. आमकां दिसता की कर्नाटकान BJP अशीच हे जातली म्हणून, वयर येतली म्हणून, पूण कर्नाटकान चित्र वेगळें जालें. सो जावं शकता प्रमोद, म्हाका दिसता फक्त आमी हे गजाली कडेन पळोवया की हे सगळ्यांनी एकी कडेन येवपाची गरज आसा. आतां ते कोण सेंट्रल आहे जशें किशोरान आनी सुयेशान म्हटलें, जो इलेक्शन जाहीर जाय मेरेन हे पळोवचें पडटलें आमकां की कोण रावता आनी कोण वता तो. हय, हो जो मुद्दो आहा, कारण अल्टिमेटली म्हाका एक जशें तुवें म्हळें एक म्हणजे इश्टान म्हाका विचारलें की हांचो अजेंडा कितें. हांचो अजेंडा म्हणपाक लागलो दोनूच, की एक म्हळ्यार कशें तरी करून ह्या सरकाराक सत्तेंतल्यान भायर उडोवप, आनी एक दुसरी गजाल तांचे स्वताच्या अगेन्स्ट ज्यो सद्याक तुगेल्यो केसी चालू आसात त्या केसी खातीर तुगेले सगळ्यान जर एकठांय आयले ना जाल्यार डिवायडेड वी फॉल अशी परिस्थिती आहा. हातूंत भितर म्हणपाक लागलो देशाचो अजेंडा खंय आसा असो ताणें म्हाका प्रश्न विचारलो. सो वॉज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. तुका ही गजाल पडटा की टील नाव जितली आतां 2-3 मिटींग जाल्यो ह्या अलायन्साच्यो, पण एक देशा खातीर अजेंडा आर्टिक्युलेट करपाक हे सगळे मातब्बर नेते जे आसात ते अपयशी ठरल्या काय ताजो वेळ येवपाचो आसा आनीक 6 म्हयन्यांनी. बेजिकली आतां इंडिया म्हणून जो प्रकार आसा पळय, इंडियेक आसात कोण शेवटी एका तेंपा वयली काँग्रेसूच. हय, हे सगळे लिडर, तो लालू आसूं, SP आसूं जावं ममता आसूं, हे सगळे काँग्रेसीचेच. आपले आपले पवार धरून सगळे आपापले म्हत्वाकांक्षांक लागून तांणी परत पक्ष फॉर्म केले. ती काँग्रेसीचेच सगळे फाटे. सो ते पूण आज ते एकठांय येवपाक अडचणी कित्याक काय तांणी प्रादेशीक लेवलाचेर वचून आपापले पक्ष स्थापन करून थंय कॅडरां तयार केली. आनी आज ती कॅडरां जरी ते काँग्रेसीचे असले, ती कॅडरां तशी तांचे बरोबर ना, ती मर्ज जावपाक काँग्रेसीक. कारण ती कॅडरां रिजनल पक्षाची, तांच्या रिजनल पक्षाची, ती काँग्रेसीची न्ही. सो अशें आसतना तरी आसतना ते एकठांय येवपाक हो आर्ग्युमेंट कंप्लिटली बरोबर आसा की ED CBI सारकेल्यो ज्यो गजाली आसा ज्यो फाटल्यान लागतात तांचे खातीर तांणी स्वाभावीक आसा एकठांय येवप. दुसरी गजाली आतां जे लेटेस्ट जे सर्वेज येतात सरकाराक, मोदी सरकाराक इंटरनॅशनल डिप्लोमसीचेर सरकाराचे सगळी वा 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 चलता. सरकार आपापलें ब्रँडिंगूय करता. पूण ह्या सरकाराक 2 थ्रेट जे मेजर सगळे सर्वेनी दिसतात. एक म्हणजे गॅस पेट्रोलाच्या म्हारगायेचो इशू जो इंडियेक सगळ्याक लागता. कारण 100 रुपया पेट्रोल आनी गॅस 1000 वयर वचप हाजो इनडायरेक्ट इम्पॅक्ट सगळ्या किचन इकॉनॉमिक्स तो एक सगळे सर्वेनी रिफ्लेक्ट जाता. ताजी जाणीव सरकाराक आसा. आनी दुसरो जो कम्युनल इशू जो म्हणटात, हो कम्युनल इशूचो नेट एक्चुअल वोटिंगाचेर फरक कितें पडटलो, इन्फ्लेशना भशेन पडटलो काय ना हाजे बद्दल दुबाव कित्याक. कारण BJPचें कॅल्क्युलेशन कशें, दे आर कन्सॉलिडेटिंग हिंदू अथवा कम्युनल गजाली इन अ हिंदू बहुल कंट्री, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री, जंय 70-75-70% लोक हिंदू आसा. आनी ह्या देशांत 70 जाल्यार कोणाक 70% मतां नाकात. ट्राय कॉर्नर फायट जायत जाल्यार 35% पुरो. कन्सॉलिडेशन जालेंच जाल्यार 43 ते 45% हाजेर सुद्दां पक्ष सत्ते येवं शकता. सो दे आर नॉट कन्सॉलिडेटिंग 70%, दे आर कन्सॉलिडेटिंग 40-45%. सो 45 ते 70 वयले 35 लोक सुद्दां 35% जरी तांकां हें कम्युनल पॉलिटिक्स मान्य नासलें अथवा धर तो कम्युनल एजेंडा मान्य नासलो, तुमी हिंदू देशांक सगळें हें करून घालतात, तरी सुद्दां तांकां तें परवडटा. कारण तांकां 45च जाय कन्सॉलिडेट. बट हे जे 45चे गणित आहा, इज अ व्हेरी इंट्रस्टिंग गणित. दीस इज वर्केबल इफ देर इज अ 1-to-1 कॉन्टेस्ट फॉर दी ओपोजिशन म्हणटा. BJP खातीर हें वर्क जावपाक ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्ट जाय, बट ओपोजिशना खातीर हें डिफीट करपाक जर जाय जाल्यार 1-to-1 जाय, जाल्यारच हें इक्वेशन जें आसा तें डिफीट जावपाक शकता. आनी ही गजाल ओपोजिशनान ह्या अलायन्सान उलोवनूय दाखयल्या की देशभर 1-to-1 जावच्यो म्हण. बट सुयेशान एक इंट्रस्टिंग मुद्दो काडलो की प्रत्येकाची ऑन ग्रावंडार ज्यो संघटना तयार जाल्यात त्यो प्रादेशीक एस्पिरेशनांतल्यान जाल्यात आनी काँग्रेसीच्यो आपले स्वताचे एस्पिरेशनांतल्यान आसा. हें 1-to-1 खरेंच शक्य? 1-to-1 प्रमोद हें शक्य ना. काल एक इंट्रस्टिंग एका सिनियर पत्रकारा कडेन उलयतना एक गजाल त्यांनी बरी सांगली
की तुम्ही इंडिया म्हणजे तुम्ही काँग्रेस कितें म्हणजे आमी जशी आतां जशी एक फकाणाचेर ही गजाल वयता की खरेंच ही इंडिया जातली काय कितें काय एक 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 गळत रावतले आनी इंट्रस्टींग पॉयंट कितें की NDA कडेन पक्ष आसात आतां NDA कडेन खंयचे पक्ष आहात आनी ह्या NDA कडेन खंयचे पक्ष आहात ताचो विचार करा NDA कडेन जे पक्ष आसात ते सगळे पक्ष त्या त्या राज्यान एक स्वतंत्र ताची ताकद आसलेले पक्ष आसात जे दोज पॉलिटिकल पार्टीज वीज प्ले अ मेजर रोल इन इलेक्शन आनी NDA कडेन जे आसा तेजो पक्ष आसा पूण तेचो खंय तरी बाबड्याचो एकूच खासदार किंवा दोनूच आमदारात असले पक्ष आहात कारण सगळे मॅक्झिमम सीट जे आहात ती BJP कडेन आसात आता बिजू जनता दल आणि दुसरो तुझो YSR हे दोन घटक इन्क्लुडिंग BRS येस BRS तेलंगणा येस तेलंगणा येस तीन मेजर हे तिनूय जे मेजर घटक आसात ते शेवटच्या टप्प्यात इंडियेन येतले अशें ताचें म्हणणें आसा कारण आतां तांकां येवपाक ते परवडना ते शेवटच्या टप्प्यार येतले आनी येवचेच पडटले बिकॉज तांकां जर आपलें अस्तित्व टिकोवन दवरचें जालें जाल्यार दे हॅव टू जॉयन इंडिया ही एक पयली गजाल आमकां मान्य करची पडटली दुसरी गजाल एक इंट्रस्टींग प्रमोद की वातावरण चेंज जावपाक टायम लागना आयज 33 आमदार जेन्ना आमच्या गोंयचे जर आमी एग्जाम्पल घेतलें 33 MLAs आउट ऑफ 40 आर विथ BJP गेल्या एक ते भोमाच्या त्या लोकांक ते पटोवंक शकनात मागीर भोमाचे जे आतां बाबडे आंदोलन करता पळय तातूंत कितें सगळेच BJP किंवा सगळेच NT-BJP वाले भोमान जर तुमचे BJP वाले आसात जाल्यार वॉट गव्हर्मेंट हॅज सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू अँड वी आर विथ गव्हर्मेंट अशी संघटना किंवा अशें म्हणपी दोनूय मनीस कित्याक तयार जायना ऑन दॅट पॉयंट भोमाच्या विशयाचेर या आमी बट व्हेरी क्विकली की 1 to 1 पॉसिबल आहा देन आय विल गो टू भोमाच्या विशयाचेर पांडुरंग बाबा मरे 1 to 1 अशें पॉसिबल ना but because this is not about just 1 and 1 it is going to be a kind of a team versus a team like India as a full team India versus NDA kind of a thing so if you can't look at it as one individual versus another individual but challenges will be there definitely there will be huge challenges ahead of them how they are going to translate because as Sweshan म्हटलं तशें एक सायडीन आसा polarization of the BJP दुसरी सायडीन आसा तेंचे भारत जोडो एंड टू क्रिएट एन युनिटी ऑफ पीपल अक्रॉस ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट्स बट डू यू थिंक हो जो आयडियोलॉजिकल क्लॅश आसा या डू यू थिंक दिस अलायन्स विल बी एबल टू आर्टिकुलेट इट इफेक्टिवली that is going to be a huge challenge Pramod रायट नाव द होल फ्लँक लुक्स लायक BJP उडोवपाक एकठांय येवपा जाय आनी हे सगळे ED CBI चे जे सगळे चल्ला ते डिफीट करपाक एकठांय येवपा जाय बट आर्टिकुलेटिंग दीस भारत जोडो वर्सीस पोलरायझेशन ideology is one issue but what is this group India are going to get on the table in terms of fighting BJP whether they are going to articulate those public issues and convincingly and explore those areas where the BJP has failed on the ground if they can effectively do that because there is BJP has given them little margin to play around okay and playing that polarization card Hindutva majority of the vote bank is already kind of drifted towards BJP whether they can tap into that there will be huge challenges it's not about just 1-on-1 fight and whether India with so many ideological differences clashes in between whether they are going to hang on together till the end that is going to be that is the most important on that point पांडुरंग आमी डायरेक्ट भोमाया भोमाचो इशू आमी पळयलो आता तर सरकारान सगळे प्रेजेंटेशन केली सगळें केलें बट लोक अजून कन्विन्स जायना कोण जस्टिफायड कसो दिसता तुका सद्याच्या परिस्थिती भितर तशें कन्फ्युजन जाता लोकांचें म्हणणें आसा की 64 घरां वता आनी देवळाकूय धक्को लागतलो अशें गव्हर्मेंट म्हणटा देवळाय वचना आनी 60 घरां तरी वचना भितरली 4च घरां वयता सो एक गव्हर्मेंट आपले सायडीन क्लिरिफाय करता आतां भितरले खरें केन्ना केन्ना गव्हर्मेंटाची तुका सांगता हांव गजाली गव्हर्मेंटाचें कशें आसता तांकां दानत म्हणटा ती ह्या मंत्र्यांची आमच्या ना बाबा तूं मंत्र्यांची दानत आहा सरकाराची ना केन्ना म्हणजे ते हेच न्हू हेच पॉलिसी मंत्री किती दानत दाखयता आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी हय हे पॉलिसी करपी लोक न्ही हेंच्यांनी दानत दाखोवपाक जाय आनी मातसो हात सोडून लोकांक कॉम्पन्सेट करपाक जाय मोपाचो सुद्दां आमी विशय पळयलो त्या लोकांक ते नुकसान भरपाई दिवपाचे टायमार हेंचे हात फाटी येतात सो लोकांक कन्विन्स करात तुमी बाबा रोड रस्ते कित्याक म्हत्वाचे आहात म्हाका हें जाता नितीन गडकरीची तेजी एक मुलाखत पयर हांव आयकतलो जाल्यार त्याच्या सासऱ्याचेंच घर मोडलेलें नागपुरा सायडीन खंय तरी हायवे खातीर सासऱ्याचें सुद्दां तेणी घर मोडलें आपल्या हायवे खातीर सो अश्यो गजाली आसात सो लोकांक पटोवन दियात रस्ते कशे म्हत्वाचे आहात ते आनी ज्या लोकांची घरां वयतलीं तांकां तुमी कॉम्पन्सेट करा दुसरी गजाल गोंयांत जमनीचो एक मोठो प्रश्न आसा सो लोक जे सांगता पळय 64 घरां म्हणून ती घडये 4 पेक्षा चड आसतली सरकार 4 म्हणटा
पूण चड घरां आसतली पूण ह्यांच्या कागदपत्राचेर तेन्ना घरां नसतली असो विशय आसूं येता भितर रोडा सायडीन सरकार लास्टाक डॉक्युमेंटेशनाचे Correct. वतलो हेतून- आनी लोकांक कशी उडयता अशें करून लोकांच्या पोटार हे लात मारतात सो ते जावपाक जायना लोकांक तुमी सारकें कॉम्पनसेट करा आनी जे खरें कितें आसा पळय म्हायती ती लोकांक मुखार हाडा इल्लिगल घरां आसा मरे जाल्यार हाडा न्हू लोकांक सांगा न्ही लोकांक की बाबा ती इल्लिगल घरां ती वयतली म्हणून अशें लोकांच्या पोटार असो लात मारून हें करून जावचें रस्ते करून जावचे सुरेश कोण बिकॉज इट हॅज रिच्ड अ टिपिंग पॉयंट नाव गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ स्टॅटिस्टिकल पोझिशन पीपल हॅव टेकन अ कायंड ऑफ अ सामकी ह्युमॅनिस्ट आनी मॉरल पोझिशन कोण बरोबर दिसता एक्चुअली हे हायवेच्या एक्सपान्शनाचे इशू पळय प्रमोद आमकां गोंयाक हायवे एक्सपान्शन म्हणटा इशू पळोवची 2-3 कडेन हे बॉटलनेक्स आसात एक पर्वरे बॉटलनेक जाली हायवे दुसरी कुंकळे बाळे एरियेक बॉटलनेक आसा थंयच चड एक्सिडेंट जाता आमी पळयतात तिसरी बॉटलनेक करमळे खोर्ले चवथी भोमा ह्यो 4 बॉटलनेक्स गोंयच्यान कश्योच वचनात आनी दे आर कंट्रिब्युटींग टू मेजर एक्सिडेंट्स टुडे सो ह्या 4य गजालींनी ह्या 4य स्पॉटांनी हायवे रुंदीकरण अथवा बायपास हो जायच हाका ऑप्शन ना कारण दे आर कंट्रिब्युटींग टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ द एक्सिडेंट्स एंड डेथ्स 4य बॉटलनेक्स आतां ह्यो 4य बॉटलनेक्स तयार कश्यो जाल्यो थंय तुमी सायडीन जर पळोवशा 4य कडेन ट्रेडिशनल घरां ही खूब कमी प्रमाणात आसा ती हायवेच्या लँड एक्विजिशना नंतर आयल्यान पर्वरी आयली कुंकळे आयली भोमाय आयली खोर्ले आयली सगळीं हायवे एक्सपान्शना नंतर सायडीचे रोड वायडनिंगां आयली ती सुद्दां जरी काडीत थंय बरे पैकी 2 ते 3 लेनी आज तयार जातात सो सरकारानूच हो प्रश्न तयार केला पयलीं लक्षांत दवरया की आपल्या वायडनिंग एरियेक एक्वायर केल्ले एरियेक घरां येवपा दिवप अथवा बारीक गाडे बारीक टपऱ्यो बारीक हॉटेलां आनी मागीर ते चार्ज घेतात सो हो सरकारान प्रश्न तयार केला आनी आपणे जर तो प्रश्न तयार केला सरकारान तांकां आतां कंपेन्सेट करपाची तयारी दाखोवंक जाय आपल्या बोल्सांतल्यान मोडून दुसरी गजाल अशी आसूं येता की गोंयांत खूब कडेन क्रॉसीस अथवा घुमट्यो आडव्यो येतात म्हजे कारण गोंयकारांनी हाजेर निर्णय घेवंक जाय की कांय कडेन जर अशे डेथ अशे स्पॉट्स जर आमी हें करतले ती घुमटी आसूं जावं क्रॉस बाबा तो काडून दुसरे कडेन रिहेबिलिटेट करपाक गोंयकारांनी तयार जावंक जाय कारण क्रॉस हो कोण तरी एक्सिडेंट ज्या जाग्यार वता एक्सिडेंट जावन त्या स्पॉटार ताज्या नांवान कोण तरी केल्लो आसता आपलो मनीस गेल्लो आसा कोणें घुमट्यो बांदिल्ले आसता ह्यो खूब तेंपाच्यो थंय आशिल्ल्यो बी असो म्हणपाचें हें ना सो भोमो सुद्दां बारीक ती घुमटी काडत थोडी हेवटेची उडयली थोडी ती घुमटी शिफ्ट केली देवळांतलो येलो ना जाल्यार जावंक शकता काय अथवा फ्लायओवर व्हरून जर तो पीपीपीन करतात जर ताका टोल आसा जाल्यार तुमी खर्च कित्याक पळयतात फ्लायओवर कित्याक व्हरनात अथवा कोणाच्या भाटांतल्यान वता तागेली कल्टिवेबल जमीन सांबाळून जसो इस्टर्न बायपास मडगांव विचार करतात शेतां न बुडयता स्टिल्टा वेल्यान व्हरचो बुडचेंय ना आनी शेतांय वाचतलीं सो देर आर ऑप्शन्स गडकरी कडेन आज इतले तरेचे डिझायन्स आसात हायवे बांदपाचे देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स ती कल्पकता हांगा पावला ती कल्पकता हांगा पावना आनी दुसरें लोक म्हणून आमी जे भोमकार म्हणून म्हणटात इट इज नॉट युनेमनिमस थंय 2 ग्रूप आसा हें आमकां लक्षांत दवरूंक जाय थोड्यांक भितरल्यान तें गेल्लें जाय थोड्यांक आपल्या भाटांतल्यान गेल्ली नाका म्हणून आसा तसोच रुंद जावन गेल्लो जाय थोड्यांक आपल्यो प्रॉपर्टी वता म्हणून तेवटेन गेल्ल्यो जाय थंय 2य गट आसा आनी मंत्र्यांक आमदारांक ते पक्के खबर आसात खंयचे वटेन खंयची स्ट्रेंथ आसती त्या प्रमाणे ते फुडें वता ते सारकें फुडें वता हय किशोर हो जो इशू आसा बरोबर कोण हांव म्हणटा नाव इट हॅज रिच्ड अ टिपिंग पॉयंट जनरली वेन पीपल वर्सीस गव्हर्मेंट आसा बरोबर कोण हो इशू जनरली येना पूण आज सरकारान एक पोझिशन घेवन सरकार प्रेझेंटेशन करता हें करता दुसरे वटेच्यान लोक आसा जे आपली भावना मांडटा प्रमोद बरोबर सरकार आसूंच शकना हें हांव ठामपणान सांगता कितलेय जरी आमी सांगलें न्हू कारण कशें आसा बरोबर सरकार बरोबर जर म्हणटलो जाल्यार पयलींचे अनुभव जे आमी पळयल्या ते अनुभव पळयचे जाल्यार सरकार हो स्थानिकांक केन्नाच वेवस्थीत पद्दतीन म्हायती दिना आयज आमची परत तूं म्हणटलो परत पेडण्यां येयलो आमच्या हायवेक ज्या पद्दतीन सरकारान फटींगपणां करून आयज जी वाटोळें करून दवरला पळय तेच वाटोळें भोमाचें जावपाचें सरकार जर इतको बरोबर आसा न्हू पळय ते दिसूच मुख्यमंत्र्यान आमचें स्टेटमेंट केल्लो विकास कामांक विरोध करचो न्हू लोकांनी म्हणून विकास ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस तो जावचोच पडटलो PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालान प्रेझेंटेशन दाखयलें की कशा पद्दतीन घरां वयची ना 4च घरां वयतलीं प्रमोद खरोखरूच हो
हायवे एक्सपान्शन जर राज्याच्या हिताचो आसा आनी सरकाराक जर खरोखरच दिसता की आमी कांयच नुकसान ते करिना, एक सरकार प्रयोग कित्याक करिना? 33च्या 33 आमदारूय चला भोवमान, बसा त्या लोकांक आफया, बरे भशेन तेंचे कडेन उलया, संवाद सादा, तांकां पटोवन दिया की कशा पद्दतीन खरीच घरा वचना म्हणून. हे करूं शकना सरकार. सरकार त्या लोकां पासून कित्याक पयस धांवता हेंच म्हाका कळना. पयस कित्याक कोणी तुमी ते एका भोवमांतल्या त्या एका वाड्या वयल्या लोकांक इतके भियेतात? तुमी जर खरेच प्रामाणीक आसशात न्हू प्रमोद, I appeal government, you go in full swing to the villagers, convince them की आमी तुमच्या विरोधात कांयच करिना, कसल्याच पद्दतीचें नुकसान जायना, तुमचें आमी कशें रिहॅबिलिटेशन करतले, तुमकां कशें तुमचें नुकसान जावचें ना हाची जतनाय घेतले. असो जर एक प्रयोग प्रमोद ह्या निमतान भोवमाच्या निमतान जर जायत जाल्यार दॅट वूड बी अ रियली पॉझिटिव्ह सायन फॉर अनदर. पण म्हणतो पास्ट एक्सपिरियन्स जर पळयले जाल्यार यंत्रणेचेर विश्वास दवरप कुस्तार जाता. अजिबात ना. पिसो यंत्रणेचेर विश्वास करप फायनल. Transparency is the key word here because 64 versus 4 is a figure which you can't a huge discrepancy. Huge discrepancy. Yeah. 64 log manta 64 houses. That means 60 houses are illegal according to the government because government is saying only 4 houses. So somewhere एक कहीं अंदर चुकता आणि किशोरान जशे म्हणला तसे you you are opening a new dimension here. You are saying that government is only considering those houses yeah which are legal. Yeah. अशें दिसता की you are considering that 60 houses are illegal. पण whether it is illegal, legal तो म्हणतो एक दुसरोच हे. But to displace people is going to be a huge this thing. When you are trying to displace so many people, एक घर मळप आणि एक rehabilitation म्हणून Ultimately ती घरां आसात न्ही थंय. हां तितून you are trying to displace people, throw them out of their houses. Rehabilitation म्हणटा पण हेजे पयलीं rehabilitation कितें जालां तें आमकां खबर आसा. So and forget about that compensation and other things. Compensation I think जाल्ली 10-15 वर्सां जालीं अजून ते मेळोकूच ना लोकांक. So we have a very bad past, where people have been hurt. So हितून भितर लोकांचे ट्रस्ट डेफिसिट. ट्रस्ट डेफिसीट आसा. सो ते कॉन्फिडन्सान घेवपाक एक ट्रान्सपेरन्सीचो बरो हें आसा. आनी तुवें अशें म्हणले ते भाशेन MLAs have to come together, ministers have to come together, go there on the site and sort it out and win the confidence of people. And that's the way you should go forward. If you are bulldozing through houses, bulldozing through people's properties, you are going to create a lot of resentment and lot of mistrust against the government. वेळ सारको सोंपला इतल्याचेच आमकां आज आमी दोनूच विशय घेवपा पावले पूण म्हाका दिसता दोनूय विशय म्हत्वाचे आशिल्ले फ्रॉम इंडिया टू भोमा. सो बरो प्रवास आशिल्लो हो. टायम सोंपला सो इतल्याचेर थांबता. एकच गजाल म्हाका दिसता की अल्टिमेटली जो सत्तेर आसता ताजी लोकांक बरोबर घेवन फुडें वचपाची तयारी आसपा जाय, मानसिकता आसपा जाय आनी ती सेन्सिटिविटी आसपा जाय. त्याच सेन्सिटिविटीची आमी अपेक्षा दवरतात. इतलेंच सांगता आनी थांबता. सुयश बाब, जयल बाब, पांडुरंग बाब, किशोर बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.